पार्टीचा दोन्ही हात वर करा. भारतीय जनता पार्टीचा अब की बार 400 पार, अब की बार 400 फिर एक बार. आणि संपूर्ण हा आज पाचको बदलाव तालुक्यात आम्ही आज 3 सभा वेगवेगळ्या सभा नाहीये कार्यकर्त्यांचे संमेलन मार्गदर्शन कशा करायचं आणि त्यामुळे दिसाक आम्ही असे 16-15 असे संमेलन संदर्भ सांगणार असतात नाजाल्यार ते एखाद्या वेगवेगळ्या मतदारसंघात घेतात. त्या लागून आम्ही सगळ्याच हांगा वयतले प्रत्येक जण आपापले जे दिल्लें काम आसा ते काम प्रत्येकान प्रमाणीत करता. त्या विश्वासाच्या आधाराचेर हांगा बशिल्ले जर कोणी कोणाक जर विचारले की तुजो 5 नंबर कितलो आणि 5 नंबर हांगा बशिल्ले प्रत्येक जण सांगतले. आणि त्यामुळे आम्ही अशें न्ही वयले वयले आमचे सगळे मायक्रो मॅनेजमेंट लेवलचेर आमी काम करतात. कष्ट काडटात त्या कश्टाक लागून आमकां यश मेळटा. आज आमचे देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हांच्यानी भारतीय जनता पार्टीचे आमचे मॅनिफेस्टो जो आसा जाका आमी संकल्प पत्र म्हणटात त्याचे आज विमोचन केले आसा. आज तो आज सकाळी आमच्या सेंट्रल ऑफिसात दिल्ली आसा त्या कार्यालयात आमचे पार्टीचे अध्यक्ष जे.पी. नड्डाजी, प्रधानमंत्री मोदीजी, होम मिनिस्टर अमित भाई शाहजी आणि डिफेन्स मिनिस्टर राजनाथ सिंग आणि पार्टीचे महामंत्री आणि वरिष्ठ सगळे नेता ते उपस्थित आशिल्ले. आणि विकसित भारताची संकल्पना 2024 नंतर भारताक आमी खंयच्या डायरेक्शन वचपाक सोदतात हाचे थंय सगळे ज्यो हे आसा त्या संकल्प म्हणटा आसता तेजी गॅरंटी मोदीची गॅरंटी त्या गॅरंटीन आमी कितें करपाक सोदतात हे विजन डॉक्युमेंट आमी हे दवरलेले संकल्प पण रिलीज केले. आम्ही लोकां समोर 2014 ते आता पासून कितें केलें आणि येणाऱ्या दिसांनी कितें केलें भारत विकसीत राष्ट्र आमी म्हणटात आणि त्यामुळे त्याची योजना कशी आसतली ते करपाक लागून लोकां कडेन आमी सजेशनां घेतलेलीं आसा. आनी अशें ना आमी बसून केलें आसा पिपल्स पार्टिसिपेशन केलें. समज जर ते गोंयच्यानूय आमचो कांय हे ज्यो आसा लोकांच्यो सजेशनां ती घातलेलीं आसा कितें करता त्या माध्यमांतल्यान बरें अशें हे जे आसा संकल्प पत्र मॅनिफेस्टो आज रिलीज जाल्लो आसा. कोणाक विश्वास एक वाटेंतल्यान नरेंद्र मोदींचे सगळे नेतृत्व आणि दुसऱ्या वाटेंतल्यान इंडिया अलायन्साचे दिशाहीन नेतृत्व जेंची दिशा आनी दशाय ना अशा पद्दतीन विजन एकच जे आमी म्हणटात आमचे कार्यकर्ते म्हणटात की बात 400 पार. तो म्हणटा की अबकी बार 400 पारांतले 2 कमी घातले 5 कमी घातले पण आपल्याला लागले त्याच्याकडे एजंडा ना आणि त्याचं डायरेक्शन आहे. आम्ही लोकांसमोर डायरेक्शन आज आम्ही या आज शेवटचं हे संमेलन असा या संमेलनात प्रदेश अध्यक्ष सांगितलं असं इंटरव्ह्यू कॅप्टन विराट जे घेतलेलं म्हाका खंय तरी दिसता मागवत आसा मुंगेरे लावची हसीन सपली म्हणटा पळय तशें जाल्लेलें आसा. आयज हांव तुका अक्षरशः सांगता तुका मुरगांव आमच्या मुरगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी मुरगांव तालुका आयज काँग्रेसीची म्हणटा ते बूथ लेवल सोडून ते मंडळ सुद्दां ब्लॉक म्हणटा ते ब्लॉक सुद्दां तेंचे जाग्याचेर आयज मुरगांवान जर अशी तेंची परिस्थिती आसा म्हणजे तेंकां आयज मिटींग सुद्दां घेवपाक तेंकां आयज वास्को वयचें पडटा. मुरगांवान तुम्ही पयलें आसतलें अजून पर्यंत एक मिटींग ना ती आज मिटींग आसा ती टुरिस्टांक घेतली तेंच्यांनी मुरगांवचो घेवपाक आयज मुरगांवचे ऑफिस डे इनॉग्रेशन केला ते सुद्दां तेंच्यांनी वास्को भागात केलें. आयज वास्को मुरगांवान अस्तित्व कामाक घातलें आसा ते फक्त साधना पळयना हांव तेंकां चॅलेंज करता जे कोण म्हणटा पळय ते फक्त तेणें प्रूव करून दाखयलें ते पब्लीक करचें हांव तेका चॅलेंज करता. म्हाका खबर आसा की आयज जितले हांगा आमचे सगळे वावर घेतात ते सगळे भारतीय जनता पार्टीचे वावर आयज बूथ कमिटी जाली आमचे मंडळ जाले आमची महिला मोर्चा जालो युवा मोर्चा जाले आमची 15 प्रमुख हे आख्खे आमचे मुरगांवचे लोक सगळे भारतीय जनता बरोबर आसात. आणि म्हाका तो दिसता की हांगा तो काँग्रेसीचे अस्तित्व म्हणटा ते काबार जाल्लेले आसा आनी अशें सदांच हांव क्लेम करीत येयलो आसा पयलींसून. आनी हे इलेक्शन जाल्या उपरांत हे लोकसभा इलेक्शन जाल्या उपरांत खंय तरी काँग्रेस पार्टी पार्टी हांव सदांच न्हीद येयलेलो आसा. आणि जे आमच्या मुरगांवच्या लोकांनी जे टार्गेट दवरलेले आसा
भारतीय जनता पार्टी 80% काढताना लक्ष ठेवताना रियालिटी गावाचे प्रयत्न करताना पण आम्ही सगळे कार्यकर्ते वावरत म्हणजे